सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतर हे आयकूंक आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान येया गाव्यासर एका साळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या सरुपकारा मिसाचे इरादे ह्या परी जावन आसात. जल्म दिसा अर्गामीस दिता आंद्रेया पिंटो, अर्गामीस दिता प्रवीण डिसोजा, फातिमा सायबिनीक अर्गामीस दिता सिसिलिया डिसोजा. देवा दिन जाल्ल्या आत्म्या खातीर मीस दितात ॲग्नेस मास्कारेनस, फ्रँकी पिंटोच्या आत्म्या खातीर, मार्गरेट रोड्रिगस, एडवर्ड जोकिम पिंटोच्या आत्म्या खातीर, बॅप्टिस्ट शीला फेर्नांडीस आनी कुटुंब मीस दितात पुलगत्रींतल्या सर आत्म्या खातीर, निर्मला लोबो मीस दिता विक्टर लोबोच्या आत्म्या खातीर, अशोक, शैला, विजय, विनोद आनीक कुटुंबाचे सर संदे मीस दितात जेन सामूच्या आत्म्या खातीर, केत डिसोजा मीस दिता लॉरेन्स डिसोच्या आत्म्या खातीर. हे सर इरादे आनी तशेंच आमचे खासक्यो गरजोय ह्या मिसाच्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरून हे मिसाचें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मिसाची 2 वचपां आमकां आमच्या समर्थीचे कायदे कशे पाळी जगवे म्हणून आमकां शिकोवन दितात. आमी हे कायदे भायल्यान मात्र केल्यार पावना. हाका कशे एका नाण्याक 2 कुशी आसात गे, तशें आमच्या समर्थीचे कायदे पाळटा आसतना 2 संगती आसात. एक भायल्यान करच्यो आमी करण्यो आनी पाळच्यो त्यो रिवाज्यो, आनी दुसरें आमची काळजां देवाक लागीं जाय. देवाचो मोग आमच्या काळजांत पेट जाय, तो जळतो उर जाय. जायते बरी फावटी आमच्या पथका वरवीं आमी देवादान पयस जाल्या नंतर त्या पथकांची दुखदर्या देवा कडचें बक्षाने मागोवन आमची काळजां आमी नितळ करया. हांव पथकी सोप दितरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसा संता मनान चिंतून, तोंडान सारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच समकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर,
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका म्हणटा तसल्यो करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे आत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सापडनाशें सत्राय करा. पळया, हांव पावल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुन्नात घेता जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजन असो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता, सुन्नात घेतिल्ल्या हरेक मनशांक सगळे नियमशास्त्र पाळोवंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतली तुमी क्रिस्तांवान विंगड जाल्यात, ताचे कुरपेदेने ओगडावंक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावाताक लागून पवित्र आत्म्या मरिफात आमी बरवस्ता तें नितीवंत पोवन आमकां मेळटलें म्हूण आमी आतुरायेन राखून आसा. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्ल्यांक सुन्नात आसुनी उपकार ना. ताचे थंय उपकारता मोगा मरिफात वावरता तो भावार्थ. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तुजो मोग मुजेर देवूं सर्वेस्पुरा. तुजो मोग मुझे देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग मुझे देव सरस्पुरा. तुज्या उतरा प्रमाणे मुजी सडवून म्हाका मेळूं. मुजे जिबे वयले स्वताचे उतार काडी नाका, कित्याक तुजे उपादेश हांव पातयेता. तुजो मोग मुझे देवूं सर्वेस्परा. तुजे नियमशास हांव सदांच पाळटलो, सदां आनी सर्वदां. तुजे कायदे म्हाका समजतात, देखून स्वातंत्र्याच्या ताळार हांव चलतलो. तुजो मोग मुझे देवूं सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमा म्हणल्यार म्हजो संतोष, तांचो हांव मोग करीत आयला. भक्तीन तुज्यो आज्ञा वंदिता, तांचो मोग करता. तुजी विधी नियमा सदांच नियाळटा. तुजो मोग मुझे देवूं सर्वेस्परा. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक तें खरे. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकिता तसले. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूचे उलोवन जातस एक फारिजेवान ताका आपणाक जेवणाक आपयलो. तो भितर सन जेवणाक बसलो, पूण जेवणा आदी आपले हात पाय धुवन आसतना जेजू पंक्तीर बसलोलो पळयोन तो फारिजेव विस्मीत जालो. देखून सोमी तांकां सांगी लागलो, पळया, तुमी फारिजेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचे अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यानो, भायली कूस केल्यानीच भितरली कुसी केल्या न्हय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचे उतर हे. वाकई तुका क्रिस्ता.
क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू क्रिस्तान ताच्या बापान दिल्लें मिसांव सुरू करतना तो ताचो गांव सोडता आनी गलिलेयाक तो वेता आनी क्रमेन ताचें नांव संवसारार आनी प्रत्येक जावन इस्रायलांत गाजता. तो लोकां मोगाचो जाता, मात्र न्ही ताची आजोपां ताची शिकोवन आयकून लोक बिजमीस जाता. केदाळ एक मनीस नांवाडीक जाता, ग्रेस्त जाता, हुद्दो ताका मेळटा, तेदाळा उरिल्ले मनीसी ताका लागीं सरूंक ताचे थंय संबंद आसा करूंक प्रयत्न करतात. अशें आमी आयच्या पयल्या आयच्या वांजेलांत आमी आयकता, एक फरिसेव जेजूक ताच्या घरा जेवणाक आपयता आनी जेवणाच्या वेळार कितें घडलें म्हूण आमी आयकलें. जुदेवांच्या नियमा प्रमाणे प्रत्येक जावन फरिसेव हर एक नियम ते पाळटाले. तांणी जेवच्या पयलें हात धुवंक आसले. हात बेश्टें धुवचे मात न्ही, आंगा धांवन तांणी हात सगळे तांणी धुवंक आसले. पूण जेजू हें पाळिना. आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता, जेजू हर एक कायदे, देवाचे उपदेश, सिनागोगाचे कायदे आनीक मालगड्यांची नियमां बऱ्या तरान तो पाळनच आसलो. एक उदाहरण जावन हर एका जुदेवान 18 वर्सां बरयल्ल्यान जेरुसलेमाक हर एक वर्सा 3 बोटी वचोंक आसलें आनी ताची कानीक थंय भेटोवंक आसली. आनी जेजू नाजरेता जावन जेरुसलेमाक 162 किलोमिटर चलोवन थंयसर वेतालो. ताची कानीक भेटोवन तो पाटी येतालो. तर आज कित्याक ही नियमां पाळिना? कित्याक? एका उद्देशा खातीर, ह्या फरिसेवाक एक लिसांव दिवच्या खातीर जेजू तें पाळिना. जेजू सांगता, समर्थीचे कायदे आमी पाळटा आसतना तातूंत 2 कुशी आसात, 2 सायड्स ऑफ द रिलिजियस प्रॅक्टिसीस. एक भायल्यान करच्यो करण्यो आनी एक भितरली कूस, भितर आमी आसा कसो तो संबंद देवा कडेन. जर तर भायल्यो कुशी करच्यो रिती आनी नियमां आमकां भितरल्या कुशीक ह्या जेजूक लागीं हाडिना, हाका अर्थ ना. त्यो कसल्यो त्यो रुली? त्या काळार, जेजूच्या काळार 613 रुली नियमां तांकां पाळूंक आसलीं. वो फरिसेव ते 100 पाळटालो. तांच्या पैकी एक जावन आसा हात धुवचे जेवच्या पयलें. आमच्या जिवितांत, क्रिस्ती जिवितांत कितें घडटा? भायल्यो कुशी कसल्यो जावन आसात? बावतिस्म घेवचो, तातूंत आमी क्रिस्तांव जाता. आमच्या घरांत प्रधान जाग्यार एक आल्तर मांडून दवरची, तातूंत कुरीस दवरचो, इमाज्यो दवरच्यो, वाती पेटोवची, फुलां दवरची, दिसपट्टे मागणें करचें, तेर्स करचो, आमचो पवित्र पुस्तक वाचचो, ताचे भायर मिसा येवचें, कुमगार काणूंचें, कुम साजोवचें, हें पुरो संगती भायल्यो संगती जावन आसात. जर तर ह्यो संगती आमकां देवा थंय लागीं हाडिना तर हाका चड अर्थ ना. आमी बावतिस्म घेता आसतना ते भितरल्यो कुशी जावन आसा. बावतिस्म घेता आसतना आमी देवाचीं भुरगीं जाता. देखून आमच्या उलोवण्यांनी, नृत्यांनी, करण्यांनी आमी देवाच्या भुरग्यां बरी जावंक प्रयत्न करीत जाय. आनी मागणी आमी करता आसतना मागणें जावन आसा देवा कडेन उलोवचें आनी देवाचो ताळो आमच्या अंतस्करणाच्या गुंडायंत आयकोवचो आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करचें. आनी कुमगार आमी शिंवता आसतना जेजूची कूड आनी रगतच आमी शिंवचें. ताचे वरवीं आमकां घटाय मेळटा, बोळ मेळटा, जेजू बरी ताचें रूपणें आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आसा करचें. ही जावन आसा भितरली कूस.
जर तर ती भितरली कूस आमचे थंय ना तर हे आमच्यो बैल्यो करण्यो चड उपकाराक पडनात. आमी रैलाची फाटीं पळयल्यान ती कशी चलतात, नीट चलतात, ती केदाळ्याय सांगाता मेळनात. तशेंच जायते फाटी आमी करच्यो बायल्यो रिवाज्यो या समर्थीचे कायदे एका सायडाक येतात आनी आमचें जिवीत अनेक तरान ताका कांय संबंदच नातले बरी जायते फाटी पळोवंक मेळटा. आमचें जिवीत जाय जंय दोन न्हंयो सांगाता मेळच्यो. दोन न्हंयो सांगाता मेळटाना कितें जाता, ताचें उदक एकामेका बरसता, तांचो व्यत्यास आमकां कळना आनी तें वचून दर्याक तें भरता. तशेंच आमचें जिवीत क्रिस्त थंय एकवट जाय देखून आमचें जिवीत जाय जंय मोगाचें, भोगसण्याचें, एकामेका सोड दोन करून जियोवचें, देवाक लागीं घेवचें, देवाच्या शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें. केदाळ आमी करता गे त्या दाळा खंडीत जावन आमी खर्च्यो सोर रिवाज्यो आनी खर्ची पुरा आमच्या बैल्यो करण्यो ताका अर्थ आसा. त्या अर्था वरवीं आमच्या जिवितांत ती अर्थ मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना तेच क्रिस्त कडेन आमी मागया आमची जिविताची भितरली कूस नितळ जावं दी. तोच क्रिस्त ते नितळ करून आमकां ताच्या लागीं कान घेवन दी, ताच्या मोगान आमची काळजां पेटोवन दी आनी आमी समेस्त देवाच्या मोगाची, पेल्याच्या मोगाची जावन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. हाडून आयल्या तुझ्या पायातळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळी. घे मागता तुझे लागीं वाटकी निर्बागी. के मागता तुझे लागीं वाटकी निर्बागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदांत पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन मासोया. वयशामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स पदेदारा आनी सस्नाच्या देवा, स कडी आनी स थंय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीसान आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें. ताचेच वरी नव्यान आमकां तुज्या सारकेचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा. तारान मेळ्ळेली तुजी पर्जा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता. तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उनसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उनसर्गी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरे जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराची हें रगत, पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गोड पोगोटोया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोरणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया, संसाराच्या सर्वोंदारा आमची सर्वोण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनचे कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजडीक मुखामळो पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगाती बेगेवंत दरमता आनी सवकाळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या मुक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनान दवरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां बाळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्या नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्तचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो वजोन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आत्म्याक मोच्या घटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोचे सदां थंयसर कर पिडार तुझे हांव वाशेतां सोमिया हांव लालेतां धनिया आशेता लालेता घेव तुका सदा. प्रार्थुया. मैमेवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलेक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आदीक संपूर्णकायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोपदीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझ
तुझे कृपे बळान रस्तोचे परगडता मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्याय मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रस्तोचे परगडता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरे आशिर्वाद आमकां भगवान पुरुषाच्या कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.